दोतोर सतीश कुडचडकरांचो चलो संजील कुडचडकर अपहरण प्रकरणात फरार आशिल्ली दुबावित आरोपी लुईसा फर्नांडीस ई कुडचडकर हिका गोय पुलिसांनी कारवार वाठारांत सोदून काढले। पुलिसांनी तिका ताब्यात घेवन गोंयांत हाडून अटक केली। ह्या आदी ह्या प्रकरणात 2 जाणांक अटक केल्ली। हे दोगूय दुबावित अजून पुलीस कस्टडीत आसात। मडगांव पुलिसांनी कारवार साकून लुईसा मारिया फर्नांडीस ही कुडचडकर या बायलेक अटक केली आसा। ही गेल्ली शुक्रारा साकून एब्सकॉन्डिंग आशिल्ली आणि हिका संजील कुडचडकर या जे प्रकरण एबडक्शन प्रकरण आसा हातूंत भितर मडगांव पुलिसांनी आज अटक केल्ली आसा आणि तिका कारवारच्यान मडगांव हाडिल्ली आसा। हे प्रकरण जे जाल्ले ते गेल्ले शुक्राराक जाल्ले आणि 3 जाणांचो ह्या एबडक्शनाक भितर आस्पाव आशिल्लो। हातूंतले 2 जाणांक मडगांव पुलिसांनी शुक्राराकच धरिल्ले। पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही जी बायल आसा मारिया ही मेन एक्यूज आसा आणि ही संजिताली बायल आणि हिणेच हो सगळो प्लॅन केल्लो असा पुलिसाचे म्हणणे आसा। ह्याची कंप्लेन जी आसा ती संजिलाची चली हाणें मडगांव पुलिसाक दिल्ली की आपल्या बापायक किडनॅप करपाचो प्रयत्न केला आणि ताका गाडयेन घालून गेला। त्याच बरोबर हाजो जो सीसीटीव्ही फुटेज जी आशिल्ली ही सगळे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर व्हायरल जाल्ली। ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी आपली तपासाची चक्रां फिरयली आणि एक टीम फॉर्म केली। त्याच बरोबर बाकीच्या पुलीस स्टेशनाक ह्या बद्दल कळयलें आणि तांकां बाकीचे अंतराज पुलिसांकय बी ह्या बद्दल कळयलें। म्हणजे नेबरिंग स्टेटी ज्यो आसात कारवार आसतले, महाराष्ट्राचे सावंतवाडी आसतले, हांगा सगळ्याक कळयलें आणि तेन्ना ही गाडी तांकां थंय ट्रेस जाली आणि तांणी त्या टिमीन तांकां थंय धरिल्ले। आतां पुलिसां कडेन मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे ही जी बायल आसा ती कारवारच्या एका हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्ली आपूण बरी ना म्हण आणि आज तिजो डिस्चार्ज जातकीर मडगांव पुलिसांक ही म्हायती मेळ्ळी की ती कारवार आसा। तांणी टीम धाडून तिका धरली आणि आतां मडगांव तिका हाडिल्ली आसा। तिजे आतां मेडिकल जातलें आणि फुडलो तपास चालू जातलो। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी।